सर्वात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया A14 पेज नंबर 7 A14. Sakura e Jesus te chiamato bavatano pure sora bispeto monitor guru yanik se hokito sota eu cardio yagayon guru sabede gashir saya Lanor bakachidum सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं. माई मोगाचो येवकार आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट भेटयता मारिसा वाज देवाक दिन वासून तशेंच फॉर सेफ डिलिव्हरी. मागण्यांत आमच्या दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात फिलीप कॉस्ता आनी फेन मिस्किता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच शिनेल आताईद आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी सगळीं जीं आयच्या दिसाक जल्माक आयल्यान तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. दीर दोर भिवू नाका. हांव तो अशें सोमी आज शुभ वर्तमानान आपल्या शिसांक म्हणटा. ह्या आमच्या आयच्या काळार किरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमकां सगल्यांक भिरांत पडलेली आसा. होच सोमी आमकां ह्या उतरांनी उच्चारून आनी पाचारून आमकां बरोवंसो दिता. आमच्या जिवितान आमी अदीक आनी अदीक ताचेर विस्वास दवरूंक, आमचें जिवीत ताचेर बरवंशान आमी मांडून हाडूंक, अदीक तो आमच्या सांगाताक आसा म्हूण आमी सदांकाल भावार्थान आमचें जिवीत सारूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वदाय देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्य सदांच सांगवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधी लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागूय. तुवें आमकां रुचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमी कांकूर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. झेदेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत आनन्या गिबियोन गांवचो प्रवादी यादनिका हुजीर आनी सगळे फौजे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियासा कडेन असो उलयलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनेच्या राजाचे जूं हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिरांची आयदनां हांव परतून हाडटलो. हीं आयदनां नाबुकदनेजारान
बाबिलोनाच्या राजान ह्या जाग्यावेली वेल्ली. जुदाच्या राजाक जेकोन्याक जोकीच्या पुताक आनी बाबिलोनेक वेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वाशांक हांव परतून हाडटलो. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. बाबिलोनेच्या राजाचे झूं हांव मोडूंक वेता. सर्वेस्पोराच्या मंदिरांत याज्ञिका हुजीर आनी सगळे परजे मुखार जेरेमियासान हानान्या प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं, सर्वेस्पोर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगल्याय तितलीं उतरां सर्वेस्पोर शाट्टी पावून आनी सर्वेस्पोराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनेंत तावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सगळ्या परजेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चितान आयक. म्हाका तावन तुजे आनी म्हजे आदी जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देशांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड झूज, भूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत करता जाल्यार तांचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्पोरान ताका खरीपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानान्या प्रवाद्यान जेरेमियासाचे मानीर झूं आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगळे परजे मुखार हानान्यान म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकदनेझर बाबिलोनेच्या राजाचे झूं हांव मोडटलो आनी सगळ्या राष्ट्रांच्या मानी वेलें हांव तें काडटलो. उपरांत जेरेमियास प्रवाद्यान आपली वाट दवरली. जेरेमियासाचे माणीवेले झूं हानान्यान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पोराचें उतर जेरेमियासाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हानान्याक अशें सांग, तुवें लाकडाचें झूं मोडलें. बरें आसा, आतां हांव ताचे सुवातेर लोखणाचें झूं करतलो, कित्याक दरबारांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनेच्या राजा नाबुकदनेझराची चाकरी करूंक ह्या सगळ्या राष्ट्रांचे मानींचेर हांव लोखणाचें झूं घालां. ती ताच्या ताब्यांत आसतली. हांवें ताका रानवट मोनजाती पर्यान दिल्यात. जेरेमियास प्रवाद्यान हानान्या प्रवाद्याक सांगलें, आरे हानान्या, आयक, सर्वेस्पोरान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही परजा खोटेपणां सटवंता. म्हणटच सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव तुका प्रितुमे वेलो काडून उडयता. ह्या वर्सा तूं मरतलोय, कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पोराचेर कळपूंक शिकयलें. देवाचें उतर. देवाचे आवड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजें नेम म्हाका शिकय सर्वेस्पोरा. परतून म्हणयात, तुजें नेम म्हाका शिकय सर्वेस्पोरा. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. म्हाका दिल्ले विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावला. जबाब, तुजें नेम म्हाका शिकय सर्वेस्पोरा. तुज्या भक्तांक तुजी कुशी मानून घेतल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून काळीज म्हजें पाटकावीन जावं दी. तेन्ना म्हाका लज भोगची ना. जबाब,
तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. नोश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोडे मानतात. तरी आसतना म्हजें ध्यान म्हण तुजे कुशीचेर आसा. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब: तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार: Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. हुंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडें बाय दर्यांत पावून लारांनी बडोवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपार करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोशी येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो दिवून जेजू सोशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते ओड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले ताणें ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले तोडी पावतच ते जेनाझरेत मुल्कांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतच चारूय कडेन सांगून धाडलें आनी समेस्त वायटकारांक ताचे सोशी हाडून ताच्या आंगोस्ताचे देगेक तरी हात लावूंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागताली. आनी हात लायलो तितली सारकी बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन जेजू कालच्या दिसाक आमी नियाळटले. जेजू लोकांक तांचे सगळे चुचुरे धरून तांकां उंड्याचे किरीत भाशेन आनी मासळेचे मिलाग्र करून तांकां पोसवण दिता. आनी आज जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी पेले तोडी वसात. खारविते आसले, सगळे हुशारकायेन ओडे चलोवंक ते जाण आसले, पूण तरी पोतेन ते भियेताले, आपल्या जिवाक ते भियेताले. आनी हाका लागून जेन्ना परतें वारें मारूंक लागलें, वादळ येयलें, तेन्ना किरीत भाशेन तांचें ओडें हालोवंक लागलें आनी तांकां दिसलें ते बुडटात कशें म्हूण. असले वेळार ते घाबरले आनी अकस्मात जेजू दर्यार चलता तो पळोवन ते सगळे तोटाकले आनी भूत म्हूण ते भियेले. पूण सोमयान म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाका. असल्या उतरांनी किरीत भाशेन सोमी दर्यार वो त्या उदकार चलता तें पळोवन ते सगळेच तोटाकले. आनी पेद्रू सदांचे भाशेन ताका सदांच येवजण आपूण कितें तरी नवें करतलो.
आपली हुशारकाय तो दाखोवंक सोदतालो. ताणें म्हणलें, सोमिया, म्हाकाय ह्या उदकाचेर चलूंक तूं बोड शक्ती दी. आनी जेसूस म्हणलें, ये म्हजे फुड्यान. आनी तो चलूंक भायर सरलो उदकाचेर. पूण बाबा भयणीनो, अस्कोतायेन दुबावलो आनी बुडूंक लागलो, कित्याक वारें उरफाटें मारतालें देखून सगळेंच वादळ मोड कशें ते नदीन जाल्लें. आनी हाका लागून पेद्रू बुडूंक लागलो, कित्याक तो घाबरलो, भियेलो, दुबावलो. बाबा भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी जायते फावटी सगळीं हे मारामारीक लागून आमी सगळीं भिवन आसात. ही पेस पिडा आमचेर आयल्या, आमी सगळीं घाबरलेलीं आसात. सगळीं म्हणटात सोशल डिस्टन्सींग, तुमी क्वॉरंटायन करात, तुमकां घोडये येयत. सगळीं आमकां म्हणटात तुमी सारकी चतूर रावात, एकामेकाक हात लायनाकात, एकसुरी रावात, एकामेकाक तुमी बेश्टीच हांगा थंय भोंवू नाकात. वय गरजेचें आमकां जें कितें सांगता भलायके खातें तें आमी आमच्या जिवितांत करूंक गरज. पूण आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक गरज, कित्याक देव जावन आसा आमचो धीर आनी आलाशिरो. हो देव आमकां बाबार्थान आमी ताचे सोशी येता तेन्ना, बाबार्थान ताचेर आमी विस्वास दवरता तेन्ना, बाबार्थान आमी आमचें पावल मारता तेन्ना तो देव आमकां सगळ्या वायटांतलो निवारता, सगळ्या आटेबिट्यांतलो आमकां तो निवारून आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. पूण आमकां तो मनशाच्या उतरा वरवीं सगळे चतुरायेन आमी चलूंकूय, आमकां तो हुशारकायेन भोवूंक आनी बरे तरेन आमचो जीव राखूंक आनी सांबाळूंकूय आमकां आव्हान दिता. असले वेळार बाबा भयणीनो, पेद्रू किरीत भाशेन आपूण परतून परतून पडटा, पूण परतून परतून बाबा भयण आपल्याची चूक ओळखून तो परतून जेजूशी येता आनी असो अदीक जेजूक लागशिल्लो तो गोवाय जावंक पावता. आनी जेजूचो खूब मोग करूंक तो आपलें जिवीत पर्यंत ताका दिवंक शेवटाक तो मरता. आमच्या जिवितांत आमी जितले जितले पडटले, आमी जितली जितली दुबावतले, आमी जितले फावटी देवासुशिले पयस वयतले, देव आमचे सोबे येतलो. देव आमकां आपलो हात दिवन उबारतलो. देव आमचे सांगाताक आसतलो. आमी जावं पिडेंत आसूं, आमी जावं हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जावं, आमी घडयेक भियोन जियेता जायत, आमी घडयेक ह्या संवसारांत सगळे राटावेळी आमी घडयेक आमच्या मनांत घुस्पल्यान जायत. असले वेळार जेन्ना आमी सोम्याक उलो मारता, आमचो धीर आनी आलाशिरो ताका करता, आमच्यो सगळ्यो अस्कोताये ताका सांगता, आमकां तो सदां काल पावतलो म्हूण बरवंशान आमी जियेता आनी ताचेर बाबार्थ आमी दवरता तेन्ना तो सोमी आमकां सगळ्या वायटांतली, सगळ्या आटेविट्यांतली, सगळ्या आमच्या जिवितांत आसलेल्या प्रश्नांतली निवारतलो. असले वेळार आमी सगळे हेर आमच्या बाबा भयणां खातीर मागुया, जीं देवाचेर विस्वास दवरिनात, जीं देवाचेर पात येनात, आपल्या बोडाचेर पात येतात. घडीक जायते फावटी आमी विज्ञान, सायन्स हाचेर आमी चड बाबार्थ दवरता आनी तें सगळें बरेंपण हाडटलें म्हूण समजता. वय हाडटलें आमकां बरेंपण मेळटलें, पूण देव आमचो दोनी तो आमकां चलयता, ताचेर आमी बाबार्थ दवरून आनी आमचो बरवंसो तोच म्हूण समजून आमचें जिवीत आमी ताचेर मांडून हाडून सगळ्या वायटांतली आमकां निवारून तो सांबाळटा म्हूण ओळखून घेवंक ह्या मिसांत आमकां पयले सुवातेर विस्वासाची आनी बरवंशाची मनशां कर म्हूण खतखत्यान ताची कृपा मागून घेवया. बेटाने वेळार कितें घेवया C38 पेज नंबर 44 C38. Tukac Bapa Somoche Witam Tuka Ekanie Tukac Bapa Somoche Tuże Zeko Kaszele Moje Hatke Moje Panie, Swita Tu Lata Toshi, Tu Soboj Urdur Guru, Sukolo Sogdam Tilu, Tu
तुका एकाने तुका चोका सोर मोचे तुझे से कुरकाशेले मोशा बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमके पवित्र विचारांत सस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर दया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर कार्यान सर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रुचलां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमी तुका वाकाणटा तारोण मेलोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंता भक्ताची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो कूट पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनव शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड उडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगती तिचो पुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदूता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशन नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उण्या खातीर मागणें. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगल्या वस्तूवन हांव सगल्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे हे घडयेक घोडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां. हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. पुण्या वेळार गीत घेवया. W14 पेज नंबर 270. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना मोशा आदाराक दुर्या होडे आदारोंता तोशे संसार म्हाका लोयता. तेन्ना मोशा आदाराक तेन्ना मोशा आदाराक प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन आनी गोटायेन भरल्याय.
सुर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज आमचें मागणें देवाक उबारता आसतना खेरीत भाशेन मोतीन दवरुया आनी खेरीत भाशेन मागुया आमचे सगळे वास्कोचे भावा भयणां पासत. ह्या दिसांनी जीं मरणां जाल्लीं आसात कोवीड-19 हे पिडेक लागून चडशीं आमी पळयता वास्को शारांतलीं जाल्लीं आसात. म्हणटच न्हयच फकत कोवीड-19 हे पिडेक लागून पूण दुसऱ्योय ते म्हणटात कोमॉर्बीड जाल्यार भोव करून जो कोळसो आमच्या वास्कोच्या शारान जायतो आसा आनी आमची इम्युनिटी पिड्ड्यार करता तेंय कारण जावपाक शकता वा आनीक दुसरीय कारणां आसपाक शकतात. तर खेरीत भाशेन मागुया आमच्या सगळ्या वास्कोच्या शारांतल्या भावा भयणां पासत आनीक आख्खीच रेल्वे लायन जी आसा ताचे भोंवतणी जीं भाव भयणां आसात ज्या वाटेन तावन कोळसो वेता त्या मनशां पासत मागुया आमकां ह्या सगळ्या वायटांतली निवार म्हूण. सर पदवीदार आनी काकलुत्सरा देवा, सूर पदवीदार आनी काकूसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग तूं करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्यां पासत कश्टवतल्या पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळाई ती कोणालाय आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली याची सुरू जाली पेस्त पिडा पेस पिडा नियंत्रणा खाली नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दगदवतल्या दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ फावो ती शक्ती बल शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार तुजो मागून आदार मागून आमी तुजे सरशी आमी तुजे सुशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक हे गुणादीक वासीन गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडून बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुज्या लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्या गरजेच्या बरेपणा खातीर फौजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवाई तुजे जाणवाय उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या आमच्या वरवीं. सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बरवंशान आनी बाबार्थान आमचें जिवीत आमी जिवूं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडफार शेवटाक गीत घेवया F7 पेज नंबर 88 F7. Gesù आमचे मने दवरून एकामेकांनी राखूं जाऊया आमी तुकारा ताच्या मोगा मनशाची दूत. जेजू आमचे मने दवरून एकामेकांनी राखूं